नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मनोज परबाचो राजीनामो हो ड्रामा वा प्रँक न्हय. आरजीपीच्या कार्यकारिणी समितीन स्विकारलो राजीनामो. हाचे फुडें आरजीपीचो एकूय वांगडी दिवचो ना राजीनामो. आमी पक्ष व्हरतले फुडें, सांगले अजय खोलकरान. सकाळ मिडियाक रॉल्फ एबी पुरस्कार. ब्रेल इनोव्हेशन फॉर स्टार प्रवाह गटाच्या खाशेल्या उपक्रमाक सकाळ मिडियाक मेळ्ळे व्हडलो भोवमान. गोंय सरकारान परिपत्रक जारी करून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी इंधनाची बचत करपाचो मारला उलो. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी भौशीक येरादारीचो करचो वापर, गोंय सरकाराचें आवाहन. कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्या मडगांवच्या हॉली फॅमिली इमारतीचो कांय भाग भौशीक बांदकाम खात्याच्या मजतीन केला मातये भरवण. एनडीटी अहवाल मेळ्ळे उपरांत मोडटले उरिल्ल्यो धोकोदायक इमारती, सांगता उपजिल्लोधिकारी. सांतिनेज खचिल्ल्या रस्त्याची महापौरवान पळोवणी. फुडाराक अपघात जावचे न्हय म्हूण शारांतल्या पोरण्या भुंयगत मार्गाची करतले तपासणी, सांगले महापौर रोहितान. आनी आदलो मंत्री मिकी पाशेकन येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर केली व्हडली घोशणा. बाणावले मतदारसंघांतल्यान आपूण जाल्यार नुये मतदारसंघांतल्यान आपली बायल वियोला पाशेकर लढयतली वेंचणूक. आता खबरो विस्तारान. गोंयच्या राजकारणात महत्वाची घडामोड घडल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी मनोज परबान राजकारणाक राम राम करपाची घोशणा केल्ली. त्या उपरांत आरजीपीच्या कार्यकारिणी समितीन तांचो राजीनामो स्विकारलो. हाचे फुडें आरजीपीचो एकूय वांगडी राजीनामो दिवचो ना अशी माहिती आरजीपीच्या अजय खोलकरान दिली. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे अध्यक्ष मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार हांचे मदीं फाटले कांय दीस अंतर्गत वाद चालू आशिल्लो. मनोज परब गट आनी विरेश बोरकार गट फेसबुकार एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करताले. पूण 2 दीस पयलीं ह्या गॅराक तांच्या समर्थकांनी पूर्णविराम दिल्लो. तशेंच तांचे भितर चलिल्ल्या कोफुसावाक लागून पार्टीन विरेशाक चर्चेक आमंत्रण दिल्लें. मात आपूण गोंयांत ना अशें सांगून बोरकार गैरहजर रावलो. ताचे उपरांत विरेशान चर्चेचो वेळ आनी तारीख थारावची अशें मनोजान सांगिल्लें. पूण फाटले 2 दीस जाले हे विशीं कांयच ठोस निर्णय जावंक ना. बिरेस्तारा पार्टीच्या अध्यक्षान नवी घोशणा केली. पार्टी चलोवपाक आपूण अपेशी थारला अशें म्हणीत तांणी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे अध्यक्ष पदासय संस्थापक वांगडी म्हूण राजीनामो दितलो अशें जाहीर केलें. फाटलीं 3-4 वर्सां हांव खूब ओगी रावलो. जे डिसिजन्स टफ कॉल्स हांवें घेवपाक जाय आसले पार्टेक लागून ते हांवें घेवंक ना. रिजन्स भरपूर आसा. इमोशनल जावन आमचेच भुरगे म्हणून सुदारतले, चूक जाले जातले सगळें सारकें. कितें एक्शन घेतलें, कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार खंय तरी पार्टेक डॅमेज जावपाक शकता. हे सगळे विचार करून 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 हे सगळे गजाली पोटान दवरून खूब वर्सां जालीं. बट फायनली पार्टीचेर येयले, आमच्या सीईसीचेर येयले, पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनाचेर येयले आनी इंटरनल पॉलिटिक्स ह्या लेवलाचेर पावली की पार्टी स्प्लीट करपाची, टेक ओवर करपाची, कोर्टान व्हरपाची. तेन्ना म्हाका कंट्रोल जावंक ना आनी हांवें ते म्हाका सहनूय जावंक ना. सो आयज हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हें रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना, बट जो कोण ह्या रेव्होल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं, ना जाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं, ना जाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं, ना जाल्यार कसल्याय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं, ना जाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जाय आमकां लागून, देवा कडेन मागणें करपाक जावं. प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता. पार्टेचो फावंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे फीट करता. थँक्यू.
मनोज परब हांचो राजीनामा अजून पक्षा कडेन येवंक ना. तांणी घेतिल्ल्या निर्णयाविशीं आमी बसकेंत चर्चा करतले. आमकां मनोज हेच अध्यक्ष उरिल्ले जाय. आयज सांज मेरेन पक्ष आपलो निर्णय सांगतलो अशें अजय खोलकरान सांगलें. आम्ही सोडून वचना. पार्टी तशीच आसा. पार्टी धरलेली आसा. सगळे रेडीमेड आहा. सगळे वर्ल्ड गोंयची लार्जस्ट पार्टी आहा. रिजनल पार्टी आहा. गोंयची थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी आहा. सगळे सिंबल आसा. रिकॉग्नायज स्टेटस आहा. मनोजान आपले डिसिजन सांगला. ताका आमी रिस्पेक्ट करूंक जाय आनी फुडलें कितें आहा तें आमी लोकांकडे तेगे डिसिजन आमची मिटींग आसा आनी कित्याक सोडला एक्झॅक्ट रिजन ते आमी तुमकां लोकांकडे वयतले तुमी. मनोज परब हांणी राजीनामो दिवपाचो घोशणा केल्ल्यान वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. मनोज एक बरो राजकी फुडारी. ताणें राजकारण सोडूंक जायना. तो आप पक्षांत येवपाक तयार आसा जाल्यार ताका पक्षाची दारां उक्तीं आसात अशें आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी सांगलें. मनोज परब इज अ गुड लीडर. फेस ताणें पॉलिटिक्स सोडूंक जायना. इफ ही इज रेडी टू कम बॅक ही इज मोस्ट वेलकम. तातूंत कांय हें ना. ओके, आप वेलकम करता. सी वी आर ऑल आज यूथ लिडर्स आनी बरे लिडर म्हाका दिसता राजकारणान येवपाची चड गरज आसा. आज तुमी जशें आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलें कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून ही एक व्हर्च्युअल पार्टी इतल्या लेवलाचेर म्हणजे लाखांनी आनी कोट्यांनी लोक जॉयन जाल्ले आसा. कित्याक? बिकॉज पीपल आर लुकींग ॲट यूथ एज द सोल्युशन टू द फ्युचर. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आनिकूय यूथ पॉलिटिक्सान येवंक जाय. आनी तशें सांगलें मनोज परब इज अ गुड लीडर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ब्रेल इनोव्हेशन फॉर स्टार प्रवाह गटाच्या खाशेल्या उपक्रमाक सकाळ मिडियाक व्हडलो भोवमान मेळ्ळा. स्टार प्रवाह आणि जिओ हॉटस्टार हाच्या सहकार्यान चालीक लायिल्ल्या ह्या उपक्रमाक सकाळ मिडियाक प्रतिष्ठीत सिल्वर एबी पुरस्कार जाहीर केला. प्रसार माध्यम आणि सामाजिक जागृताय मळार हो उपक्रम खाशेलो जाला आणि सकाळ गटाच्या ह्या यशाच्या सगळ्या पावड्यार तोखणाय जाता. गोय सरकारान एक परिपत्रक जारी करून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी इंधनाची बचत आणि साधन संपत्तीचो कार्यक्षमतेन वापर करचो अशें आवाहन केला. या निर्देशाप्रमाण कर्मचाऱ्यांनी भौशीक येरादारीचो चड वापर करचो, कारपुलिंगाक प्राधान्य दिवचे, गरजे भायर प्रवास टाळचो आणि शक्य जाल्यार व्हर्च्युअल मीटिंग प्लॅटफॉर्माचो वापर करचो अशें जाहीर केला. मुख्यमंत्र्याचे मान्यताये उपरांत हो निर्णय घेतला आणि हाचे फाटलो हेतू प्रशासनात टिकाऊ आणि पर्यावरणाक अनुकूल प्रवास पद्धतीक चालना दिवप हे स्पष्ट केला. धोकोदायक अवस्थेत आणि कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्या मडगावच्या हॉली फॅमिली इमारतीचो काय भाग भौशीक बांदकाम खात्याच्या मस्तीन मातये भरवण केला. इमारत कोसळपाचो धोको आशिल्ल्यान प्रशासनान ही कारवाय केल्या. फाटल्या वर्सा इमारतीचो काय भाग कोसळिल्लो. आता मेरेन वट्ट 21 इमारती धोकादायक आशिल्ल्याचे निश्चित केला अशें उपजिल्लोधिकारी गणेश परवे हांणी सांगले. एनडीटी अहवाल मेळे उपरांत उरिल्ल्यो धोकोदायक इमारती मोडटले अशेंय तांणी सांगले.
टोटल 21 बिल्डिंग आसा एज पर म्युनिसिपालिटीन आमकां जे लिस्ट येयला देर आर 21 बिल्डिंग्स. आमी टोटल 7 बिल्डिंग इन्स्पेक्ट केल्ल्यो अलॉंग विथ PWD आनी म्युनिसिपल इंजिनियर्स. तातूंतल्यो 2 बिल्डिंग तेणी आमकां रिपोर्ट दिल्लो की तेंचे थोडी डेंजरस स्ट्रक्चर्स आसा, ते उडोवपाक पडटले. सो आमी कलेक्टराक रिपोर्ट सबमीट केल्लो आनी कलेक्टरान अंडर सेक्शन 30 ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट ऑर्डर पास केली. सो PWDन आयज मॉर्निंग होली फॅमिली बिल्डिंग आसा तेजे ते स्ट्रक्चर रिमूव केला, जे डेंजरस जे आसा ते पडपाक शकता तेंच्यान ते उडयला. आनी एक बिल्डिंग आसा डायस बिल्डिंग, तेचे आयज इवनिंग ते स्टार्ट करपाचे आशिल्ले, तेंचो रिपोर्ट कळटलो बाय टुडे इवनिंग. पणजेंतल्या सांतिनीज हांगच्या भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखे मुखार रस्तो खचिल्ल्यान महापौरान पळोवणी केली. तपासणे उपरांत ही घडणूक पोरण्या भुंयगत लायनीक लागून घडला अशी शक्यताय महापौरान उक्तायला. शारांतल्या अशा धोक्याच्या सुवातीचेय लोकांच्या सुरक्षे खातीर तपासणी जातली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. दुरुस्तीचें काम बेगोबेग पुराय करपाची सुचोवणी संबंदीत खात्याक महापौरान दिल्या आनी फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हूण गरजेचे उपाय करतले अशेंय तांणी सांगलें. आयज पयलें जाल्यार थिंगा सकाळी रस्त्याचेर कर्व जालो थंय आनी फुडेंय वडा कडेन थंय देंवलेलो आहा रस्तो. सो हेचेर कितें सांगलें? So this one next to SBI, the engineers have said it's an old line, old cable line from 2018, 2019. It's not related to smart city in any way. So that the drill bit was left inside and the road has collapsed. So what we've told the engineers to do is basically we are filling the hole, putting concrete, leveling it, and putting bitumen on top of it. The idea now is we don't want anyone to be injured. People are breaking the hole is pretty deep. They are breaking the road a little bit more, and they're going to level it a little later. This is a switch blockage. This is something else that they're going to do. Now I think there is one small one is settled a little bit. So once after this we will go to that other area. So I've told the engineers also to go take one round, check and see whenever there is settlement, we'll open that area, level it and everything is reclose it. आदलो मंत्री मिकी पाशेकून येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर व्हडली घोशणा केली. बाणावली मतदारसंघांतल्यान आपूण स्वता लढयतलो जाल्यार नुवे मतदारसंघांतल्यान आपली बायल वियोला पाशेको वेंचणूक लढयतली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. मडगांवात जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत मिकी पाशेकोन हाच्या आदी 3 फावटी बाणावली मतदारसंघातल्यान जिखून आयल्याची याद करून दिली. ह्या खेपे बाणावली सावन वेंचणूक लढयतलो अशें ताणें सांगलें. तशेंच ताची घरकान्न वियोला पाशेको नुवे मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढयतली अशें ताणें स्पश्ट केलें. तशेंच खंयच्या पक्षांतल्यान वेंचणूक लढयतलो हो निर्णय आजून घेतलो ना आनी ते लोकां खातीर सरप्रायज आसतलें अशेंय ताणें म्हणलां. तशेंच काँग्रेस पक्षात पयशाच्या बदलात तिकिटीची विक्री जाता हाका लागून काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्यार लेगीत आपूण ती घेवचो ना असो सणसणीत आरोप ताणें पत्रकार परिशदेत केला. 2012 वर्सा काँग्रेसीचो निषेध म्हणून ताणें भाजपाक तेंको दिल्लो, पूण आतां काँग्रेसींतले जायते फुडारी काँग्रेसींतल्यान भाजपाक उडयो मारतात अशी टिका ताणें केल्या. आपल्या पुराय राजकीय कारकिर्दीत आपणें केन्नाच भ्रश्टाचार करूंक ना अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. कोणेंय सिद्ध केलें जाल्यार आपूण राजकारण सोडपाक तयार आसा अशें ताणें सांगलें. मजगतीं मिकीन केल्ल्या ह्या विधानाचेर आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हाणें प्रतिक्रिया दिल्यात. आयकात. मिकी पाचेको ऑलरेडी एकदा निवडून आयिल्लो आसा आनी सदांच तो कॉन्टेस्ट करता तेन्ना वेगळ्या वेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कॉन्टेस्ट करता. सो वेदर हीज कमिटमेंट इज टुवर्ड्स पीपल ऑर इट इज ओन्ली टुवर्ड्स पावर, म्हणजे खंयच्यान निवडून येवंक शकता थंयच आपूण कॉन्टेस्ट करतलो. आनी जर ताणें लोकांची कामां केल्ली जाल्यार परत तो निवडून येतलो आशिल्लो. आनी ही हॅज नॉट बीन इलेक्टेड अगेन since his previous stint as a MLA. So hatunच्यान म्हाका कळटा की I think he has not been able to convince people that he is the right representative. पूण तांकां परत ट्राय करून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. साखळे सुपाची पूड हरवळे वाठारांत हालींच केल्ल्या रस्त्याक खड्डे पडल्यात. देखून येवपी पावसांत हो रस्तो पुरायपणान काबार जावपाचो भंय नगरसेवकान उक्तायला. देखून हे काम रोखडेंच बंद करचें ना जाल्यार आपूण स्वता उच्च न्यायालयात वचून हे काम बंद करतलो अशी शिटकावणी साखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगान हांणी दिल्या. भावा न्हू भयणी न्हू, आयज तुमच्या मुखार परत हांव एकदां येता. साखळे म्युनिसिपॅलिटी एरियान जे जे कारनामे घडटा ते तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता हांव. पळय हो आमचो स्टेट हायवे आयज जवळ जवळ 300 मीटर हो ब्लॉक केल्लो आसा आनी हेजे पावसाळ्यान भर पावसाळ्यान काम चालू आहा. काल रस्त्याच्या
खडी 2-3 दीस पयलीं खडी घातलेली आनी काल हेजेर रोलर भोंवडायला आयिल्लेशें म्हाका डांबर घातला. हो जो रस्तो आसा हो रस्तो करपाक किमान म्हाका म्हाज्या हिशोबान 10 ते 15 लाख रुपया खर्च जाला आसतले आनी हे सगळे खर्च वायफळ खर्च. हो वायफळ खर्च असल्या कारणान आमचे तुमचे पयशे हे सगळे रस्त्यान दपकायचे वयतले. हो रस्तो फूल पावसाळो काडचो ना 8 दिसां भितर. आतांच तुम्ही पळया तेजे कितके खड्डे पडले. तर काल रस्तो गेला, काल सांजचो रस्तो ओपन केला पब्लिकेक आनी तो रस्तो ब्लॉक केला. तो रस्तो कित्याक ब्लॉक केला? कितें तुमचो प्लॅन आसा? आमच्या कौन्सिला वांगडा तुमी डिस्कसच करचे ना. सगळ्यो गोश्टी तुमकां जाय तशी परस्पर जातल्यो. GSIDCच्या अंडर 2 वर्सां पयलीं आमकां फ्रॉम हॉस्पिटल जंक्शन टील सुपाचे फूड रोड वायडनिंग करता म्हणटा प्लॅन आमच्या वांगडा तुमी शेअर केला. खंय तुमी 25 मीटर म्हणटा, खंय तुमी 10 मीटर म्हणटा, खंय तुमी 9 मीटर, खंय म्हणजे 19 मीटर म्हणटा. लोकांचे आमचे CPB गेले लोकांकडे कंपाऊंडां काड म्हणून सांगपाक. थोड्यांची कंपाऊंडां काडली, थोड्यांची वेतभर काडली, नवीन कंपाऊंडां बांदूनय दिल्या. हो गव्हर्मेंटचो आमचो तुमचो सगळ्यांचो पयसो. हो पयसो त्या कामाक वापरता जाल्यार शिस्तबद्ध पद्दतीन वापरूंक जाय. पयशाची नासाडी करूंक जायना. आनी हो जो प्रोजेक्ट कितें आसा जाल्यार तो लोकां वांगडा शेअर करूंक जाय. आमच्या वांगडा कौन्सिला वांगडा शेअर करूंक जाय. तुमी प्लॅनान ते कशे चेंजीस केले ते आमच्या मुखार तुमी हाडूंक जाय. आनी कांय न्हय 300 मीटर खणून तुमी कितें करतले? फुडें कितें? हांगा 300 मीटराचेर तुमी केलो व्हडलो रूम केलो, फुडें वचून कितें करतले? फुडें खंयसून बायपास करतले तुमी रस्तो? लोकांक त्रासान घालनाका. येन पावसाळ्यान CMन 2-3 दीस पयलीं पत्रकार परिशद घेतलेली. कॉन्फरन्स घेतल्या तें सांगलेलें की आपूण ह्यान फुडें एक रस्तो खड्डो दिवपाक मारपाचो दिवचो ना म्हणून, रस्तो खणपाक दिवचो ना म्हणून. तुमी आतां मुखार वचून पळयात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खणटा, पायपलायन घालता, तेतून पावर केबल घालता, परत व्हडले खड्डे मारता, भितरसून मशीन घालून पायपलायन पावर केबल घालता. हे कशें जाता? पावसानूच तुमकां कामां सुचता. ते परत तुमकां ती कामां करपाची आहा, रस्ते पाड करपाचे आसा, लोकांच्या जिवाशी खेळपाचें आसा. म्हाजी एक तुमकां सगळ्याक नम्र विनंती. तशेंच हांव हायकोर्टाकूच सांगूंक सोदता तुमी सुमोटो दखल घ्या. हे लोकांच्या त्रासान घालतात. पावसान 15 मे पर्यंत डांबर घालपाचें ना, 15 मे पर्यंत रस्ते खणपाचे ना. हे सगळे गायडलायन्स आसतना हे जर खणटात जाल्यार हे लोकांच्या जिवाशी खेळटा. आनी हे जर एक्सिडेंट हांगासर ह्या एरियात जाय जाल्यार ह्या भागांतलो आमदार रिस्पॉन्सिबल आसतलो. तेणें त्वरीत ते सगळे कारवाई आहा त्यो बंद करच्यो. बार्देसांतल्या शापोरा जेटीची दिसान दीस वायट स्थिती जायत आसा. सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केला. सरकाराच्या आदेशा प्रमाण नुस्तेमारीक राज्यात 2 महिन्या खातीर बंदी आसता. मात शापोरा जेटीचेर थळाव्या नुस्तेकारां खातीर मे म्हयन्यांतच ही बंदी लागू जाता. सँडबार हो हांगच्या दर्यांतलो मुखेल अडथळो. मात नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री ह्या विशीं कांयच करिना. सरकारान चिंतला तरी कितें असो प्रश्न शापोरा फिशींग बोट असोसिएशनाचो अध्यक्ष बलबीम मालवणकार हांणी उपरासला. पळयात. एक जेटीच्या संबंधात सांगून हांव आतां अर्दो सोंपलेलो आहा. म्हाका सोकोन हे जेटीर हांवूच सोंपतलो. आयज पळयतले आयज आख्खे इंडियेभर सगळ्यांक डबल सबसिडी आहा आनी फक्त एकूच गोंयान आहा. वो डबलूय सरकार न्हू, सिंगल न्हू, हो सगळो आपूण पोट बरें सरकार. कित्याक आयज आमचे बोटकाराचे गोंयचे जी सबसिडी आयज 2-3 वर्सां पळय सोंपयले आमकां. आज बोटकार सोंपात गेले. आतां तूं पळयतले जेटीचे हालत पळय हे करता. आयज आमची MLA येयली, आमचो मिनिस्टर व्हडली मिटींग घेतली, वर सोंपलें जाल्यार आजून ही धाकणी पडना. आजून हे तें बॉब मारून आमी करता आनी आजून तेंचो नांव निशाणी ना. आयज हे नस्त खोलयता म्हटलें. आयज 1 म्हयनो आमकां कित्याक जालो हे बंद केल्यार खबर आहा तुका? नाल्यार आमचे कितकेच जाण मरतले, बोटी फुट्टल्यो थंयसर, कितके मनीस मरतले. हांव नकळो ते मनीस मरपाक लागून हे मोसुणेची थडी बांदल्या बीन जाल्यार तेका लागून आमकां आयज पळय तें कितें घडटा तें पळयत तूं नसताचेर. कित्याक आमकां खलयले. आयज 8.5 कोटी म्हणून सांगल्यो, 25 बार्जी काडल्यो. 25 बार्जींनी हे नस्त खोलोंक नाका शकता. ह्या सरकाराक हिम्मत आहा जाल्यार हेणें दाखोवचें आनी खूब बरोवन दिल्लें आहा. फिशींग आतां 1 म्हयनो जालो दिसता, मागीर म्हयनो जालो पळय चालू आहा पळय बोटी काडप. गोंयान बाकीच्यो जेटी आहा तेंचेर फिशींग केन्ना बंद जाता? तेंचे फुडें आतां तेंचे चालू आहा. आतां एक तारखेक जातलें तूं पळय पणजेचे वयता, सगळे वयता. आमकां हांगार वयता जाल्यार थंयच मरतले आमी फुटोवन. आतां आमचे पळय केदी वसाड जाता ती. सरकारान हे बाबतींत कांयच करूंक ना अशें तुमकां म्हणटात? सरकारान करता म्हणून सांगलें, आमकां फटयले, फक्त हाडयली आनी फकत आमकां नांवान
त्यांची पोटां भरली ते अजून आमचे नसता कांय खोलोंक ना कांय जावंक ना दिसता हें पळय मरे 8.5 कोटी आनी हें कितें 17 कोटी खंयचे हें पयशातून तुमी जनतेचे पयसो पळय खातात आनी हें करतात आमकां सबसिडी दी तुमी करना थंय आमी कशें तरी वयता पोट भरताले आसलें तें पाड घालून हांगर खोल्लें हें पळय दिसता पळय मरे बोटी वयर काडटा पळय सध्याचे जे फिशिंग मिनिस्टर आहात निळकंठ बाब हळर्णकर यांच्याकडे तुमची भेट जाली आता उलोवप जालें हेंच्या कडेन वचोन आमी भेट घेतली तेजे कडेन तेका आफयलो तो फक्त कितें करता तो दुसऱ्या MLAक भियाता तो तेका कॅबिनेट मिटींग उपकार ना तेका मिनिस्ट्री बीन तेका उपकार ना गोंय पर्यटन खात्यान आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयान बागा दर्याचेर आयोजित केल्ल्या गोवा शॅकेथॉन वर्क फ्रॉम गोवा उपक्रमाचे मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केले. गोंय आता फक्त पर्यटन थळ न्हय तर नवनिर्माण उद्देजकता सृजनशीलता आणि लवचीक काम संस्कृतायेचे केंद्र जावपाक लागला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. तरणाट्या पिळगेच्या बदलत्या अपेक्षेप्रमाण स्टार्टअप सहकार्य करपी पर्यावरण प्रणाली डिजिटल मुळावी बांदावळ आणि कुशळटाय उदरगतीच्या उपक्रमांतल्यान नवी संधी निर्माण जावपाक लागल्यात अशेंय तांणी स्पश्ट केले. दिवचलच्या पिराची कोण वाठारात मॉन्सुना पयलींची प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान ओंदू ह्या वाठारात हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. तशी भिरांत थळावे लोक उक्तायतात. उंटकराचो पावस पडटकीच पिराची कोण वाठारात उदक तुंबून घरादारांनी उदक घुसता. दिवचलचो 4 लेन बायपास करतना पिराची कोण वाठारांतल्या न्हंयच्या फाट्याचेर पूल बांदला. तेन्नाच्यान पावसात न्हंयच्या फाट्याचें उदक भायर फुट्टा. देखून वाठारात हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता. आता तर पुला लागीं न्हंयच्या फाट्यात भरपूर रान वाडला. देखून ओनू पावसात ह्या वाठारात गंभीर प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यता आसा. आयज आमी वॉर्ड नंबर 6 आसा पिराची हांगा आसा. हांगा तुमी पळयता आसतले आतां मॉन्सूनचो टायम सुरू जाल्लो आसा. मॉन्सून येवपाचें तेन्ना आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली म्युन्सिपालिटी की तुमी बेग्यांतले बेगीन ते नाले उसपया गटार उसपया. तुमी जो मिटींग घेतलेली जॉयंट मिटींग तेंच्यांनी ऑलरेडी घेतलेली कलेक्टरान बीन WRD PWD घेवन तेन्ना आमचें आतां अशें लक्षांत येयलें की पावस पडपाचो आसा अजून काम जाल्लें ना. आमची एक रिक्वेस्ट आसा म्युन्सिपालिटी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आनी WRD जो हो व्हाळ आसा बायपासाचो तो आजून तसो रिटर्न क्लीन जाल्लो ना. तर बेग्यांतले बेगीन तेंच्यांनी क्लीन करचो जेणे करून ते पाणी न्ही लोकांच्या प्लॉटांनी घरांनी येवपाची शक्यता आसा. हाज्या पयलीं अशीच बुट्टी येयल्ली आसा. जशीच पिराचे कोणी दिवकार जे आसा थंय आमी तो प्रॉब्लेम जातालो. आमदाराक सांगून आमी थंय रिटर्निंग वॉल घातलेली आसा. तरी थंय रिटर्निंग वॉल घालूनूच थंय इश्यू जाल्लो आसा. हांगा तर रिटर्निंग वॉलू ना. आमची अपेक्षा बेग्यांतले बेगीन तो गाळ तरी एटलीस्ट उसपोवन बेग्यांतल्यान कंप्लीट करून तांकां सोयीस्कर रावंक मेळटा अशी सोय करची कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता. आनी कलेक्टर मामलेदारा कडेन मागता डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडेन आमी लेटर केल्लेली आसा सगळ्यांक की तांच्यांनी बेग्यांतले बेगीन हें काम पूर्ण करचें की हाय सेकंडरी पासून मांद्रेकर वाडा तो साश्टी वाडा आनी आमची भितुरली जी आसा वर्ता वाडा जो शेट्टीच्या देवळा कडल्यान वयता तो ती वाट सगळे नालो बी सगळे तुंबलेले आसा. बेग्यांतले बेगीन क्लीन करून तांकां सोयीस्कर रावंक मेळटा काळजी घेवची. मी पिराची कोण देवकीनगर हांगा रावता आणि पावसांनी वयल्या म्हणजे नाल्याचें उदक भायर सरता आणि घराकडे पावता आणि घरा भितर बीन पावता. ताका लागून तुमी कितें तरी तेचेर विचार करपाक जाय. उदक भरल्या काय तुमचे प्रॉब्लेम कितें येता? आमच्या घरान भितर उदक उरता आणि भायर सरपाक मेळना. म्हणजे व्हडलो पावस पडटा पावस पडटकनी उदक भितर येता घरा भितर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यात आप संघटना घटमूट करपा खातीर पक्षान 5 नवे विभाग मुखेली नेमल्यात. ते प्रमाण बायला विभागाच्या अध्यक्ष पदाचेर ममता मेबान हाची निवड केल्या.
जाल्यार ओबीसी विभाग मुखेली म्हूण संदीप पेडणेकार, एसटी विभाग मुखेली राजेश गांवकार, अल्पसंख्याक विभाग मुखेली जेम्स फर्नांडीस आनी युवा विभाग मुखाली म्हूण पूजन मालवणकार हाची नेमणूक केल्या. फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन पक्षाची संघटना घटमूट करपा खातीर वावर चालू आसा. नव्यान नेमिल्ल्या अध्यक्षांचेर जिल्लो, मतदारसंघ आनी बूथ पावंड्यार पक्षाचो विस्तार करपाची जापसालदारकी सोपयल्या. हे विंग्स घट करतले त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांकडे वतले. एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न, जशें सांगलें पयले दिसाच्यान हांव सांगत आसा, वी आर रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक शुअर BJP is reduced to single digits. That is the only solution. म्हणजे 22, 23, 24 उपकारना, कित्याक भारतीय जनता पार्टी येद्या कितेंय षडयंत्र करपाक शकता. सगळ्या पार्टींक फोडून ते आपल्या भितर घेवन हे चोरयेचो सरकार घडोवंक शकता. आज पंजाबाक आमचो सरकार इतलो घट आसा. कसो घट आसा? बिकॉज पीपल ऑफ पंजाब voted gave us 92 out of 117 सीट. 117 सीटांचे 92 सीट एका पार्टीक दिले. कितले प्रयत्न जाल्या आमची पार्टी फोडपाक, अजूनही चल्ल्या. राज्यसभान ते सक्सेसफुल जाले कित्याक थंय फक्त 10 रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले. पूण जेन्ना पीपल गिव वन पार्टी मेजॉरिटी सीट्स, त्या पार्टीक फोडपाक मागीर खूब डिफिकल्ट जाता. आनी आज म्हाका दिसता जशें सांगलें, आम आदमी पार्टी इज रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू रिड्यूस भारतीय जनता पार्टी टू सिंगल डिजिट्स एंड इट विल हॅपन. वाल्मिकी तू रेडी आहा म्हणटा, मागीर तुमीच तुमचो कॅन्डिडेट घालता. आतां फोंड्या आमच्यानी पळयलें, फोंड्या फक्त बीजेपी आनी काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घातलो, मागीर तुमच्यानी तुमचो कॅन्डिडेट घातलो. सो एलायन्साक कशें रेडी आहा म्हणटा तुमी? न्ही पळय, 2027 इलेक्शन जे आसा, दॅट इज द इलेक्शन वेर द गव्हर्नमेंट विल फॉल ऑर गव्हर्नमेंट विल फॉर्म. कळ्ळें? फोंड्या बायपोलान सरकार पडपाची शक्यता नाशिल्ली, झेडपीन सरकार पडपाची शक्यता नाशिल्ली. सो वी हॅव कॉन्टेस्टेड दोज इलेक्शन्स आनी आमी आमची स्ट्रेंथ पळोवंक जाय खंय आमी स्ट्रॉंग आसा. जर आमी कॉन्टेस्टूच करना जाल्यार आमी कशें कळटलें आमी खंय स्ट्रॉंग आसा. कितले सीट्स तुमी हे करता? सांगता की 2017 जावं 2022 जावं आम आदमी पार्टीन 40 सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट केल्ले. सो सगळ्या कडेन आमची खंय ना जाल्यार खंय थोडीशी स्ट्रेंथ आसा. खंय 7-8 लोक आसतले, खंय 70-80 लोक आसतले. पूण एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वी आर स्ट्रॉंग. सो जशें सांगलें, आमी संघटन बांदपाचें काम गोंयभर करतले. पूण वेन इट कम्स टू द पॉयंट ऑफ अलायन्स, दॅट टायम वी विल डिसायड की खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वी कॅन गिव अप आवर क्लेम. आनी जशें सांगलें, लक्ष्य सामको क्लियर आसा, दॅट इज टू हॅव one-on-one फायट इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज एंड रेड्यूस भारतीय जनता पार्टी टू सिंगल डिजिट. सकाळचे खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळ